नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या घडणुके उपरांत क्लबाचे धनी लथुरा भावांनी थायलंडाक काडलो पळ। गोंय पुलिशेन दोगांय आड लुकआउट नोटीस केल्या जारी। आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेत आनी एकल्याक अटक। घडणुकेच्या चवकशे खातीर सरकारान दंडाधिकारी चवकशी समिती केल्या स्थापन। 18 जाणांच्यो कुडी केल्यो फामिलींच्या सुवादीन। एलायन्सा मदले निमणे सुटले कोडे। आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान युतीचो विशय केलो बंद। काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी MK शेखाची म्हायती। विरोधी पक्षांमदी फूट घालपाक भाजपाक येस, विजयाचो सणसणीत आरोप। गोंयांत नायट क्लबाच्या नांवाखाला भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची चुलत भावा भयणां घुसपाल्यात बेकायदेशीर वेवसायात। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। केप्यां बाळी वाठारांत रानडुकराच्या हल्ल्यात बेंदुर्डेच्या 59 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण। काजू बागायतीत नितळ करपाक गेल्ले कडेन रानडुकरान केलो हल्लो। उमेदवारी अर्ज भरपाक भाजपाच्या चड समर्थकांक कार्यालयांत घेवन परवानगी दिल्ल्यान चाळवलो आमदार वेन्झी वेगस। फक्त 2 जाणांक परवानगी आसतना वेंचणूक अधिकारी चड जाणांक भितर कशे सोडटात, उपरासलो प्रश्न। आनी आतां खबरो विस्तारात। आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनीक एकल्याक अटक केली। पंजाबचो भरत कोहली अशें ताचें नांव जावन आसा। क्लबाक वेगवेगळ्यो परवानग्यो दिवपाक जे अधिकारी सामील आसात तांकां चवकशे खातीर आपयल्यात अशेंय कळटा। तशेंच घडणुकेच्या चवकशे खातीर सरकारान दंडाधिकारी चवकशी समिती स्थापन केल्या। हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यान राती उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनी एकल्याक अटक केल्या। पंजाबचो भरत कोहली अशें ताचें नांव जावन आसा। ह्यान पयलीं पुलिसांनी क्लबाच्या 4 वेवस्थापकांक अटक केल्ली। क्लबाच्या धन्याचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांची टीम दिल्लीत आसा। क्लबाक वेगवेगळ्यो परवानग्यो दिवपाक जे सरकारी अधिकारी सामील आसात तांकां चवकशे खातीर आपयल्यात अशें कळटा। तशेंच घडणुकेची चवकशी करपा खातीर सरकारान दंडाधिकारी चवकशी समिती स्थापन केल्या। IS अधिकारी अंकित यादव हे समितीचे अध्यक्ष, दक्षिण गोंय SP टिकम सिंग वर्मा, फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसचो संचालक आशुतोष आपटे, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा उपसंचालक राजेन हर्डनकार हे ह्या समितीचे वांगडी जावन आसात। मजगती मरण आयिल्ल्या 25 जाणां मदल्या 18 जाणांच्यो कुडी तांच्या फामिलीच्या सुवादीन केल्यात। उरिल्ल्यांची फामिली गोंयांत पावूंक नाशिल्ल्यान तांच्यो कुडी अजुनय GMCत आसा। हडफोड्या जो इन्सिडंट जालो ताचेर एक आतां म्हत्वाची अपडेट आयल्या। जे 25 जाणांचो जीव गेल्लो तांकां GMC हांगासर शिफ्ट केलेले आनी मर्ग ह्या हातून दवरलेले। थंयसरलीच आतां एक अपडेट आसा ती म्हटल्यार ह्या 25 जाणां भितरले 18 जाणांचे फॅमिली कडेन तांची जी बॉडी जी आसा ती हँडओव्हर केलेल्याचें कळटा। तेच बरोबर 7 जाणांची बॉडी जी आसा ती आजुनूय मर्ग हांगासरूच आसा। एक जी बॉडी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा। जाल्यार आनीक ज्यो 6 बॉडीज उरतात तेंचे आजून मेरेन फॅमिली मेंबर्स गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी तेंचो प्रोसेस आजून करप चालू जावंक ना। कारण म्हटल्यार ते फॅमिली मेंबरांची NOC लागता आनी ताचे उपरांतूच तेंचे जे कितें प्रोसेस आसता तो करप चालू करतात। जाल्यार सद्या मेरेन 18 ज्यो बॉडी आसा तेंचे फॅमिली मेंबरां कडेन तांच्यांनी हँडओव्हर करून सद्या आतां तेंच्या म्हणजे नेपाल आसतले किंवा झारखंड आसतले हांगासरले जे लोक आसात जे खंयसरले आसा तांचे कडेन म्हणजे तेंच्या गांवांत धाडपाचे जे काम आसा ते गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते करप चालू आसा। अशी म्हायती मेळटा की तांचो सगळो खर्च म्हणजे गोंय सरकार तांचो करता। जशें की मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें की तांचो जो कितें खर्च आसतलो किंवा तांची बॉडी जी तांच्या गांवांत पावोवपाची आसतली हो सगळो प्रोसेस जो आसा तो म्हणजे गोंय सरकार पळयतले। आनी त्याच प्रमाणे जर आतां आमी पळयलें जाल्यार माहिती मेळटा त्या प्रमाणे गोंय सरकार तांकां पुरेपूरपणान जी हेल्प लागतली ती हेल्प करप चालू आसा। आतां मेरेन 25 जाणां भितरले 18 जाणांची बॉडी जी आसा ती तेंच्या फॅमिली मेंबरां कडेन हँडओव्हर केल्लेलेचें कळटा। जाल्यार एक बॉडी जी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा आनी 6 जाणांची म्हणजे 6 जाण जी 6 बॉडी ज्यो आसा तांचे आजून फॅमिली मेंबर जे आसा ते आजून गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान आजून तेंचो प्रोसेस जो आसा तो उरला। ते फाल्यां
मेरेन पावल्या उपरांत किंवा आयज सान मेरेन पावल्या उपरांतूच तो प्रोसेस जातलो अशी म्हायती मेळटा. अशेंच फुडल्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आरजेपी आणि काँग्रेसीची आता युती जावची ना. आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी युतीचो विशय बंद केलो अशी माहिती काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी M.K. शेख हांणी दिली. आरजेपी वांगडाची आमची युती आता सोंपली अशें ताणें स्पश्ट केलें. जाल्यार भाजपा खातीरूच ही युती तुटली असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजेपी, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन एकठांय जावन युती करपाची थारायिल्ली. तांची मोख फकत भाजपाक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक हारोवपाची आशिल्ली. मात कांय मतदारसंघात उमेदवार रिंगणात देवपाच्या कारणां वयल्यान काँग्रेस आनी आरजेपी मदीं कोफुसांव जाले. हे विशीं काँग्रेस फुडाऱ्यांनी बसका घेवन आरजी वांगडा आमकां युती नाका असो बोवाळ घातिल्लो. उपरांत काँग्रेस पक्षान जिल्लो पंचायतीच्या उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर केली. ही वळेरी पळोवन आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी आमकां काँग्रेसीन फटयले असो दावो केलो. तशेंच वळेरी जाहीर करच्या पयलीं चर्चा लेगीत करूंक ना अशें मनोजान सांगिल्लें. ज्या मतदारसंघाचेर वाद आनी चर्चा सुरू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आनी 22 मतदारसंघाची उमेदवारीची वळेरी जारी केल्या. उपरांत युती विशीं शेनवारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे वांगडा बसका जाली. हे बसकेत काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ह्या प्रस्तावाचेर विचार करून निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परबान सांगिल्ले. जाल्यार युती विशीं सकारात्मक चर्चा जाला आनी युती विशीं निमणो निर्णय 7 डिसेंबराक जातलो अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगिल्ले. मात आयतारा पुराय दीस आरजेपीन कांयच जाप दिवंक ना. आरजेपीचे मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी M.K. शेख हांकां फोन करून युतीचो विशय आपले खातीर सोंपिल्ल्याचें सांगलें अशी माहिती काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी M.K. शेख हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. तशेंच गोवा फॉरवर्डा वांगडा युती सुरू आशिल्ल्याचेंय तांणी सांगलें. आयकात ताचें म्हणणें. हमको मैसेज दिया है, चैप्टर इज क्लोज. Okay. So no more alliance talk with RGP. No. And what about Goa Fort? It will go through, I think. There is no Okay. problem. Okay. Still, there is some problem with one state, but that will be resolved. Okay. And we will have the alliance with Goa Forward. मजगती भाजपा खातीरूच युती तुटली असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान केला. आरजेपी एक प्रादेशीक पक्ष म्हूण तांची गोंयांत वळख आसा, पूण दिल्लीक वचून तांकां युतीचो अध्याय कित्याक बंद करचो पडलो असोय प्रश्न विजयान केला. तशेंच भाजपाक विरोधकां मदीं फूट घालपाक येस मेळ्ळें अशें विजयाचें म्हणणें. शिरोड्या मतदारसंघांनी स्टेट मिनिस्टराचो चली हे तांचे कॅन्डिडेट म्हळ्यार सगळ्यात व्हडलो पक्ष जगांतलो हांकां कॅन्डिडेट मेळना हे आपल्या भुरग्यांकूच फुडें हाडूंक सोदता. हे क्लियर कट एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हांचे दोगांयचेरूय आमचे कॅन्डिडेट आसतले आनी आमचे दोगूय कॅन्डिडेट जिखतले. इट विल बी अ वोट अगेन्स्ट फॅमिली राज. विक्रम बाब तुमकां कितें म्हणपाचें ना तुमी आतां हेका रावला. आरजीपी विमानान अशें वतना फोटो तुवें जो घाल्लो ताचेर दिशिल्लें की चॅप्टर क्लोज जालो दिल्लीच्यान. गोंयची रिजनल पार्टी दिल्ली वचून चॅप्टर क्लोज कित्याक करता तें कळूना म्हाका. आमी खंयच दिल्ली वचूना, आमी मुंबय वचूना, आमी बेळगांव वचूना. आमी गोंयांतच रावन मॅक्झिमम फातोर्ड्याच्यान दिवाडे गेल्या तितल्याच भोंवल्या आमी आनी कसलो चॅप्टर क्लोज जावंक ना. बराबर आसल्यार तुमकां एडवांटेज आसतली चड म्हणून आनी गोंयकारांक एकवट म्हणटा कितें तो दाखोवंक मेळचो आनी जो लोकांक एकवट जाय तो एक एकवट घडोवन हाडचो म्हणून हांवेंच पयलीं इनिशिएटीव घेतिल्लो. पूण बीजेपी कडेन रिसोर्सीस खूब आहात. बीजेपी म्हणटा ती सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी. बीजेपी तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुज्या घरान फूट हाडूंक शकता. ह्या बीजेपीन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून गोंयांत. पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना. सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारपान कोणे एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले ही म्हाका खात्री आहा. So RG connection is with the BJP, you mean to say something like that? I mean to say what I have said. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत नायट क्लबाच्या नांवाखाला भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची चुलत भावा भयणां बेकायदेशीर वेवसायांत घुसपल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. जर ना जाल्यार भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आपले वांगडा डिबेट करची, आपूण आपले विधान सिद्ध करता अशें आव्हान विजय सरदेसायान भाजपाक दिला. The Arpora incident is a result of Hafta Raj. The chief minister says on record that he was aware that it's an illegal bar, illegal nightclub running. Why did action wasn't taken? You are now trying to say that director panchayat, member secretary pollution control board, CRZ, they are guilty. When Sankalp Amodkar raised this in the house, Sankalp Amodkar was a ruling party MLA. Minister was Movin Gudin. Movin Gudin should have taken heed of this, taken action. You should sack Movin Gudin immediately. Chief Minister should resign. 25 people have been killed because of the haftar taken by this government. Government is running on haftars. They know that there are several bars which are working, but no action is being taken. Why? Because हे हफ्त्यांचेर जिल्हा इलेक्शन जिखूंक सोदता हेजे पयशे मोडपाचे आहा ते नायट क्लबाचे हफ्त्याचेर. आनी तुका फुडें सांगता हांव, बीजेपीची टॉप लिडरशीप गोंयांत जी आहा तांचे सामके क्लोज बापोल भाव सोयरे हे असले नायट क्लब जी बिकिनी घालून चलयो नाचतात पळय रशियन ते चलयतात. हो म्हजो चार्ज तांचेर. एक सायडीन राम म्हूण सांगतात, एक सायडीन देवळां बांदतात, दुसरे सायडीन नायट क्लब बिकिनी घालून चलयो जंय नाचता ही नायट क्लबां बीजेपीचे टॉप लिडरशीप गोंयांत तांचे बापोल भाव चलयतात. हाजेर मातशें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम तूं कर. केपेच्या बाळी वाठारांत रानडुकरान केल्ल्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या राम गांवकर ह्या 59 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. बेंदुर्डे वाठारांत रावपी राम आपल्या काजू बागायतींत नितळसाण करपाक गेल्लो थंय ताचेर रानडुकरान हल्लो केलो खंय. उपरांत जखमी अवस्थेत ताच्या फामिलीन ताका बाळी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. केप्या बाळी वाठारांत रानडुकराच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या राम गांवकर ह्या 59 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा बेंदुर्डे वाठारांत रावपी राम आपल्या काजू बागायतींत नितळ करपाक गेल्लो. थंय ताचेर रानडुकरान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो जखमी जाल्लो. राम बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ल्यान ताच्या फामिलीन ताका बेगोबेग बाळीच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हेल्लो, मात थंय ताका दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. बेंदुर्डे केपें हांगा आपल्या काजू बागायतीक कामाक गेल्ल्या एका मनशाक आपलो जीव वगडात पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे रामा गोविंद गांवकर हो 59 वर्सांचो दादलो आपल्या काजू बागायतीक कामाक गेल्लो, निवळसाण करपाक गेल्लो. थंय ताचेर रानडुकरान हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्याक तो गंभीर जखमी जावन तो थंय पडलो. काही वेळान ताची फॅमिली थंय गेली. फॅमिलीची तो आयिल्लो म्हूण सोदपाक गेली तेन्ना तांकां तो जखमी अवस्थेक दिसलो. तांणी रोखडोच ताका थंयच्यान घेवन लागींच्या बाळ्ळी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेलो. थंय ताका दोतोरांनी मृत घोशीत केलो. ह्या घटनेची म्हायती रोखडीच कुंकळे पुलीस स्टेशनाक दिली. कुंकळे पुलिसांनी हें प्रकरण जें आसा तें अनैसर्गीक मृत्यू म्हूण नोंद केल्लें आसा. निरीक्षक कुंकळे ठाण्याचो निरीक्षक डायगो ग्रासियस हाचो तपास करता. तांच्या भावान जेन्ना तांणी जबानी घेतली आनी ताच्या चल्याची, तेन्ना तांणी सांगलें की तो काजू निवळ करपाक गेल्लो, थंय तो गंभीर रित्या जखमी जावन पडलो आनी आमी जेन्ना ताका हॉस्पिटलांत हाडलो तेन्ना तो इसम जो आसा ताका दोतोरान मृत घोशीत केलो. पूण सद्याक मनीस आनी जनावर हाचो संघर्श वाडत आसा. वेगवेगळी उदाहरणां आमकां मेळटात आनी आतां एक मनशाकय आपलो जीव हातूंत भितर वगडावचो पडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार. उमेदवारी अर्ज भरतना भाजपाच्या चड समर्थकांक कार्यालयांत येवपाक परवानगी दिल्ल्यान बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान आक्षेप घेतलो. आपल्याक धरून वेंचणूक अधिकाऱ्यान आपाच्या फक्त 2 जाणांक उमेदवारी अर्ज भरपाक घेतले जाल्यार भाजपाच्या चड जाणांक कशी परवानगी दिली असो प्रश्न वेन्झीन केला. There is no rules here. For this office there is no rules. RO has no rules here. I am not allowed that side. Only 2 people are allowed with the MLA. How many people are allowed here? So BJP is a rule na. RO, you don't have rules here in this. Why are you allowing? Election Commission must see, no? Now you came to know the rules. So BJP is allowed आहे 10 जण. So आमचे 2 जण allowed आहे. You should dismiss that RO जो हा and put it on record. अच्छा ह्या रुमा जो आरो आहा ते डिसमिस कोण आहा आरो आहा तो डिसमिस करपाचो. वाय इट इज लायक दिस? कितू जाय ते मेजाय मरे लायफ जाय मरे. दोग आमदार आहे आमगेले कलीग ते आमगेले. बट ओके नो
आमकां ते हाडीन दोग जाणां अलाउड करताय इतली भिवप रे हा आनी हे राजकारण सो इलेक्शन कमिशन इज द कितें आतां वेर इज इलेक्शन कमिशन इफ इलेक्शन कमिशन आय थिंक यू हॅव टू कम आउट नाव आर यू गोइंग टू टेक एक्शन सो देन यू काउंट नो हाउ मेनी आर इनसाइड count how many are inside in front of you. There were 8 when I came. Now still there are 6. There are 7. So why you are allowing this to bida? तू bida? तू ड्युटी करता कित करता तू 8 जाण आले मरे भितर कितें तुगे आयक नाही आत कितू जाय ते मेज मार ना if they are not listening to you then you have to leave that chair bring somebody more authoritative हा हे ते राज चलत तुंगेले तू इलेक्शन ड्युटी आहा आणि तू अजून देखून मेज मरे किती जण आहेत अजून देखून 6 जण आहेत 6 ऑफ देम आर देयर 6 जण आहे मरे आमकां अलाव कराय मरे आमकां अलाव कराय मरे आमकां 2 जण 2 पार्ट भायर गेले मरे 5 जण मागीर 5 जण हांव काय म्हणना चोर न्हू आमगे तुज्या कडेन चोर आहा प्रश्न तेच ना प्रश्न इलेक्शन कमिशन बिलोंग्स टू बीजेपी तशें जायना मरे सिंबल मारया मरे हिंगा थिंक दॅट ही हॅज टू बी डिसमिस्ड ही कॅनॉट फॉलो हिज ड्युटीज वर आम नॉमिनेशन फायल केलें आनी एक क्लियर मेसेज दिसती पडटा दॅट इट इज बीजेपी वर्सीस आम आदमी पार्टी हेर सगळे खूंय चोयल जाल्यार कोणाक कांय प्रॉब्लम फेस केलो नाय आज आम चोरी चोयल जाल्यार जेन्ना नादिया म्हणले आरो पेन्ना दे फ्रांका रेस मागोस सगळे कॅन्डिडेट कालांगूट कॅन्डिडेट आमगे कॅन्डिडेट सगळे कॅन्डिडेटांक घेवन ते भितर 12 वरांचे तेणे नॉमिनेशन हॉलांत बसयले सगळ्यांक बसयले स्क्रुटनी कोण सगळे सोडले आनी आमगे कॅन्डिडेटा म्हणपा लागले द टायम इज अप तूं 12 वर जाच पयलीं तेंक सगळ्यांक भितर घेता अँड देन यू आर सेइंग युअर टायम इज अप दे आर ऑल गेटिंग वरीड कित्याक ग्राउंडार लास्ट 20 days Aam Aadmi Party is on the ground. So the people's mind is very clear कि we are here to work for the people of Goa. We are not inherited. आमकडे पयली 20% 15% जोडो वोट ना आम काम करून आज वोट करपा आयलो आनी एक लागून आज हे दुसरे चोयले जाल्यार मेलविन अंजुना आरो तो कितें म्हणटा ब्लू पेनान जेल पेनान बरोवपा जायना म्हणटा म्हाका खबर ना मेलविना हे कोण शिकयले ते ब्लू पेन जेल पेन कोणता येना म्हणतो सो एक कायदे आणि जेल पेनान बरयले म्हणून कॅन्डिडेटा फॉर्म तो रिजेक्ट करता घेवपाक आरो ऑफ अंजुना आज 227 आम 226 नॉमिनेशन भरताले 227 2 बीजेपी आमदार आणि 8 जाण भितर आशिल्ले आणि 226 आमगे 2 जाण दॅट इज वन इज द कॅन्डिडेट वन इज द प्रपोज केलो तो आणि त्याच्या बरोबर हांव भितर सरलो आणि आमकां सांगिल्लें ना 2 जाण म्हूण कॅमेराचे येता म्हूण आनी जेन्ना 8 जाणां तुमचे मदें हांवें हें केलें तेन्ना 2 आमदार भितर आसले आनी मागीर एक एक करून तेमी सगळ्यांक भायर घातले आनी 5 जाणां दवरले सो 227 आरो जो आसलो तुका इलेक्शन कमिशनाक भंय दिसना तुका बीजेपीन बसयला कदलाचेर कला अकादमीच्या वाठारात सेरेंडिपिटी महोत्सवा खातीर उबे केल्ल्या सजावटीच्या सामानांक उजो लागलो थंय आशिल्ल्या कामगारांनी उदक मारून रोखडोच उजो नियंत्रणात हाडलो सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना ह्या घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी आनी जवान घडणूक थळाचेर पावन तांच्यांनी उरिल्लो जो उजो आशिल्लो तो नियंत्रणात हाडलो तशेंच आयोजकांक सुरक्षेच्या नजरेन उपाय येवजण करपाचे आतां निर्देश दिल्यात सेम थिंग हॅपन परमिशनाक तुमचे कडेन येता ते
इव्हेंट करता तेन्ना फायर सर तुमचे हे आसता तांकां परमिशन पूण काम स्टार्ट जावचे पयलीं ते सेफ्टी नॉर्म्स घेवंक जाय परमिशन केन्ना केन्ना इन्सिडंट हे आसता पळय तेन्ना तेंचो इव्हेंट तेन्ना जाता दॅट टायम ओन्ली बट दे हॅव टू टेक सेफ्टी मेजर्स कारण फ्लेमेबल आयटम आसतना जर वेल्डिंग असे चलता आणि आता हो वेल्डिंगान उजो लागलो म्हणटा ते लास्ट इयर दॅट सायड एनोसन जाल्ले ऑफिसर बीन हांगा डिप्लॉय करूंक मेळना अशें तशें आमी सगळ्याक डिप्लॉय करतले जाल्यार पावचे ना न्ही ते पूण तेंचो कोण मनीस आसता जो सेफ्टी ऑफिसर बी म्हणून ही टू टेक केअर ऑफ दॅट रिपीट जाला the fire we have to find out and we have to see. प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें आहा ते घेवपाक जाय. तुमी ते लास्ट इयर सांगलेले तांकां तरी ह्या वर्सा तेंच्यांनी यूज करूंक ना एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी आसा तेंचे पण दे आर वर्किंग ऑन हायटीचेर ते जो आतां 4 मीटर हायट्स आसा थंयसर तो वेल्डिंग चालू आसा. फूल प्लायवुडाचें काम आशिल्लें. हय बट परमिशन घेतल्या पण आमी ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिला तेंच्यांनी घेतले परमिशन we will issue them now recommendation saying that they have to take precautionary measures during welding work. हे काम स्टार्ट जावचे पयलीं तेंच्यांनी घेवचे पडटा. आमी ऑलरेडी इश्यू केला तांकां रिकमेंडेशन जे फायर सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय ते ऑलरेडी इश्यू केल्ले आसा तांकां. पूण तेंच्यांनी आतां हे करूंक ना ना तेणी ऑलरेडी एक्सटिंग्विशर्स दवरल्या सिन्स दे आर वर्किंग एट सर्टन हायट्स. तेंच्यांनी म्हाका दिसता वयले एक जो बट आसल्याचो वेल्डिंग टॅक आसलो तो सकयल पडलो आनी त्या पॉलिथिनान हेका उजो घेतला. इंजर बीन कोण जालें कोण जावना. आमी आतांच येवन सगळें हें केलें. तुम्ही पावले तेन्ना उजो पेटलेलो आसलो काय कशें ना तेजे पयलींच तेंच्यांनी पाळलेलो. तेंच्यांनी फूल पाळलेलो कारण हे सेक्युरिटी आसा ते दे आर ट्रेन इन हँडलिंग फायर फायटिंग. बाकीचे सेट्स खंय खंय काम चल्लो 4 ते 5 3 ते 4 मिनटां चाललो आसता. हेंचे बाकीचे जे खंय खंय सेट्स आहा आयनॉक्सान आसा हांगासर आहा बाकीचे कडेन ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तांकां. तुमी चेक करतले. आमी वचून परत चेक करतले. आमी नॉर्मली तांकां ऑलरेडी एक रेकी आमी केल्या. ऑलरेडी 2 ऑफिसर्स आमी डिप्लॉय केले ते अलॉंग वीथ देअर पर्सनल आनी तांकां अकॉर्डिंगली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. We're all safe. The mishaps happen, but we will make sure that everything is safe for all the people that are. We are more responsible to the people, and people think that they are. Don't worry about it. रिस्पॉन्सिबल होते तो ख्याल रखा गया होता ना. इधर भी आपने अभी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिया. बेस्ट चीज़ है कि किसी को हार्म नहीं हुआ. We will fix all of this to secure certain things so that we don't fall at the time when people are there. We had to do some welding. I think everything will be fine. उडान येवजणे अंतर्गत गोंय ते शिर्डी आणि गोंय ते तिरुपती विमानसेवा सुरू करची म्हणून राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मागणी केल्या. गोंयांतल्यान व्हडा प्रमाणात लोक तीर्थक्षेत्रांनी प्रवास करतात. गाडयांनी गर्दी असता तशेंच थेट विमान सेवा नाशिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून गोवा ते शिर्डी आणि गोवा ते तिरुपती थेट विमान सेवा करची अशी मागणी ताणें केल्या. I rise to draw the attention of government to the need of introducing daily direct flights from Goa to Shirdi and Goa to Tirupati under the Uday Desh Ka Aam Nagrik scheme. A large number of devotees from Goa regularly travel to these important pilgrimage centers. At present, they depend on overbooked trains, overcrowded buses or private vehicles. Those who choose to travel by air often face long vehicles. Those who choose to travel by air often face long layovers and connecting flights through other cities, which leads to delays, discomfort and extra expenses. Considering the steady public demand and the spiritual importance of this destination, I request the government to start direct flight services on the Goa Shirdi and Goa Tirupati routes under the regional connectivity part of the Udaan scheme. This much needed step will greatly help thousands of pilgrims and also promote religious tourism in line with the goals of regional air connectivity and inclusive development. मुंगूळ गँगवॉर प्रकरणातल्या 10 दुबावितांनी दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो. सोमारा ह्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी जाली. ह्या जामीन अर्जावयलो युक्तिवाद पुराय जाला. दुबावितांच्या वकिलान दुबावित आरोपी आता जामिना खातीर पात्र आशिल्ल्याचे सांगिल्ले.
ह्या प्रकरणात 12 डिसेंबर निमणो निवाडो जातलो. मुंगोल गँगवॉर प्रकरणा भितर 10 जाणांनी दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताजेर युक्तिवाद कंप्लीट जाल्लो आसा आनी 12 तारखेक ताजेर निवाडो जातलो. त्याच बरोबर आनी 3 जाण आरोपी जे आसात तांणी जामिना खातीर आतां परत अर्ज केल्लो आसा आनी ताजेर जो युक्तिवाद आसा हो 12 तारखेच्यान ताजेर 12 तारखेक ताजेर युक्तिवाद जातलो. दोन्ही पक्षाचे तर्फे हाजेर युक्तिवाद जालो आनी आरोपीचे वतीन तांच्या वकिलान मांडलें की आपले आरोपी आता जामिनाक पात्र आसात सो तांकां जामीन दिवची. त्याच बरोबर सरकार पक्षा तर्फे वकिलान सांगलें की हे जे आरोपी आसात हे गुन्हेगारी वृत्तीचे आसात ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्ही. कारण हे जर सुटले जाल्यार हाजे विटनस जे आसात तांकां घेवपाक शकता, तांचेर दबाव हाडपाक शकता. हाका लागून तांकां जामीन दिवचो न्ही अशी मागणी केल्ली आसा. तातूंत भितर सद्याक वॅली डिकोस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, मोहन अली, जॉस्टन फर्नांडीस, सुनील दिलावर, आशा शेख, गौरांग कोलगांवकर, राजेश वेल्मा, प्रकाश वेल्मा आणि हांचो जो युक्तिवाद आसा हो कंप्लीट जालो आसा 10 जाणांचो. आनी 3 जाण म्हणजे अविनाश गुंजीकर, धनंजय तलवार आणि अक्षय तलवार ह्या तिगांनी आतां न्यू जामिने खातीर एप्लाय केला आसा. सो 12 तारखेक हांचेर 12 तारखेक पयलीं जे 10 जाणांनी केल्लो ताचेर निवाडो जातलो आनी हांचो युक्तिवाद चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत